नमस्कार गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। उटंगराच्या पावसाक लागून दिवचले आनी सांखळेक हुंवाराचो भंय, सकयल्ल्या वाठारांनी भरला उदक। धोकादायक नाशिल्ले 14 घसघशे लोकांक खातीर उक्ते, रान खात्यान जाहीर केली वळेरी। चार दिसां पयलींच उक्तावण केल्लो गांजेचो पंप कोसळ्ळो, पाळी सयत हेर वाठारांत जाव येता उदकाचो उणाव। तेरेखोल फेरी बेगीनूच करतले सुरू सांगता न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय। उगव्या बेकायदेशीरपणान काडटात रेंव, थळाव्या लोकांची पुलीस आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक कागाळ। आनी बायलेचेर आगळीक केल्ल्या दुबावितांक सांगे पुलिशेन केली अटक, फुडलो तपास सुरू। आनी आतां खबरो विस्तारात। मंगळारच्या पावसान दिवचल म्हाल्यातल्या न्हंयांच्या उदकाची पातळी वाडली। वाळवंटी आनी दिवचल ह्या दोनूय म्हाल्यातल्या पंपांतल्यान उदकाचो उपासो केलो। कांय सकल वाठारांनी उदकूय भरपाच्यो घडणुक्यो घडल्यात। काल मंगळारा रातभर पडिल्ल्या गोग्याच्या पावसाक लागून दिवचल तालुक्यांतल्या चडशा वाठारांनी उदक भरला। वाळवट न्हंये सयत दिवचलची न्हंय तुडुंब भरून घसघसून व्हांवपाक लागल्या। कालच्या प्रमाण आयज पावसान दुमशेणां घातली जाल्यार हुंवार येवपाची भिरांत लेगीत आसा। पावसाक लागून आपत्ती टाळपा खातीर आपतकालीन वेवस्थापन यंत्रणा सज्ज आसा। मजगतीं मंगळारा मध्यान राती वाळवंटी आनी दिवचल न्हंयेन पंपिंग करून उदक न्हंयेन सोडपाची पाळी उदका स्त्रोत खात्याचेर आयला। 2-3 दीस पावसान विसव घेतल्या उपरांत काल मंगळारच्यान पावसान सामको नेट धरला। काल दिसभर पडिल्ल्या पावसाक लागून दिवचलचे न्हंय सयत वाळवंटी न्हंयत तुडुंब भरून घसघसून व्हांवपाक लागल्या। पावसाक लागून सगळी कडेन उदक भरला। कालच्या प्रमाण जर आयज पावस पडत जाल्यार दिवचले हुंवार येवपाचो भंय आसा। हुंवार टाळपाक लागून आपत्कालीन वेवस्थापन यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा। पावसान परतून धुमशाणां घालपाक सुरवात केल्या। एका वटेन उटंगराचो पावस जाल्यार दुसऱ्या वटेन पावसाच्या तडाख्यात दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत झाडां पडत आसा। नेटाच्या पावसा बरोबर बुधवारा दिवचले कांय वाठारांत झाडां पडली। उटंगराच्या पावसाक लागून दिवचले झाडांची पडझड जायत आसा। बुधवारा सकाळी ते दनपार मेरेन 2 घरांचेर मेळून 4 कडेन झाडां कोसळ्ळी। हे घडणुकेंत घरांची पडझड सोडल्यार हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना। झाडांचे पडझडीक लागून उजो पालोवपी दळाच्या जवानांची धांवपळ जाली। सरकारान मागता की हे झाड मातशें उडोवपाचें आनी 2-3 घरां ती आमी आमच्या घराक पडो शकता। सरकारान विनंती दिया की आमचें मातशें झाड चड करून घेवचें ही मागणी करता। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत। रान खात्यान घसघशांचेर घातिल्ली बंदी शिथील केल्या। राज्यातले 15 कमी धोकादायक स्थितीतल्या घसघशांचेर वचपाक आतां रान खात्यान परवानगी दिल्या। मात ह्या घसघशांचेर वतना नेम पाळचे पडटले।
आज सकाळी फुडें एक खुश खबरी म्हणजे जे घसघशे सरकारान अपघात जातात आणि धोकादायक आसात म्हणून जे घसघशे बंद दवरिल्ले ते आयज सकाळी अशी नोटीस आयला की गोंयांतले 14 ज्या धबधब्यांचेर धोका ना थंयसरले 14 घसघशे ओपन केल्यात आणि हे घसघशे बंद करपाचें कारण म्हटल्यार जे लोक घसघशांचेर वचून थंयसर कितें अपघात जाताले किंवा लोक बुडटाले ताच्या कारणान सरकारान हे घसघशे बंद दवरिल्ले आणि आतां खंय तरी सरकारान 14 घसघशे आसा ते बंद केल्या चालू केल्यात आणि लोकांक हांगासर वचपाक सेफ्टी किंवा लोकांनी आपली वयतना जतनाय घेवन वयची अशेंय बीन सांगलां जाल्यार खंयचे 14 घसघशे चालू केल्यात ते तुमकां आमी सांगता। पयलीं म्हटल्यार 70 वाठारांतले पाली, सरावणे, गुळेली, गंगुळडेम, नानेली, खाडे, मागीर कुमठळ, माडयानी, खाडी, गुळेलीम 70, मागीर भाटी, कुस्के अशे 14 जे घसघशे आसा ते सरकारान आतां गोंयकारां खातीर आनी तशेंच पर्यटकां खातीर सुद्दां ओपन केल्लेले आसा। जाल्यार लोकांक कंडिशनूय तशें घातलेले आसा की एंट्री टिकीट आसा, मागीर लोकांनी जे रुल्स आनी रेग्युलेशन्स आसा ते पाळपाक जाय। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तशे रुल्स आनी रेग्युलेशनूय दवरिल्लेले आसा। जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी तशेंच पर्यटकांनी जेन्ना घसघशाचेर वयताना ही सगळे रुल्स आनी रेग्युलेशन्स पाळचे आणि खऱ्यांनीच हो जो नेचर जी ब्युटी आसा ती लोकांक पळोवपाक जायच आणि लोक खऱ्यांनीच वयतले बी थंयसर। जाल्यार आतां सरकारान ही जी नोटीस काडल्या ती पाळून प्रत्येक गोंयकारांनी किंवा पर्यटकांनी ही नोटीस पाळची आणि जे रुल्स आसा ते पाळूनच थंय वचप। परत समज जर अशेच घडणुके घडले जाल्यार परत सुद्धा तीच सरकार जी नोटीस आसा की बंद करतले अशी नोटीस काडपाक शकता। तेच्या कारणान सगळ्या लोकांनी ही नोटीस आसा ती पाळची आणि फाटल्या दिसा म्हणजे 2 दिसा पयलीं जे पर्यटक हांगासर 2000 येवन परतून गेले सरकारान तांकां उठाबशी सुद्दां काडूंक सांगलेल्यो। तेंचे खातीर सुद्दां जो दूधसागर आसा तो खंय तरी अजून ओपन करूंक ना ही सुद्दां सगळ्यांनी नोंद घेवची आणि जे 14 घसघशे सरकारान जे ओपन केल्यात ताचेर वचून लोकांनी ताचो आस्वाद घेवचो। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर। गांजे उदका प्रकल्पाचो नव्यान बांदिल्लो पंप बुधवारा उदकान कोसळ्ळो। अजापाची गजाल म्हटल्यार ह्या पंपाचे शेनवाराच मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी लोकार्पण जाल्ले। पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। शेनवारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी लोकार्पण केल्लो गांजे उदका प्रकल्पाचो पंप शेडी सयत बुधवारा उदकांत कोसळ्ळो। ह्या घडणुकेक लागून पाळी वाठारा सयत हेर कांय वाठारांनी उदका पुरवण इबाडटली अशी म्हायती मेळटा। घडणुकेची खबर मेळटनाच विरोधी पक्ष काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर टिका केल्या। आज सकाळी परत आनी एक कोलॅप्स जालो। नवीन बांदिल्लो वॉटर सप्लायचो पंप हाऊस पाळे वाठारांत तो आज सकाळी कोलॅप्स जालो आणि इंटरेस्टिंग म्हणल्यार कितें की 16 तारखेक ताचें इनॉग्रेशन जालां आणि 19 तारखेक हो पंप हाऊस पडटा। कळून आयला की तो 10 कोटी रुपयाचो प्रोजेक्ट। सो हाज्या वयल्यान तुमी पळयात की हे करप्शन खंयच्या लेवलाचेर पावलां। पंप हाऊस बांदिल्लो 3 दिसांनी कोलॅप्स जाता, ताज महल कोलॅप्स जाता आनी कितें कोलॅप्स जाता, त्या सायडीन मडगांवा हेरिटेज बिल्डिंग कोलॅप्स जाता। सो म्हाका दिसता वेळ आयिल्लो की हे सरकारूय कोलॅप्स जातलें। कालच्या पयल्या दिसानूच कळून आयिल्लें आसा की सरकाराचे बजेट जे सरकारान प्रस्तुत केल्लें ताज्या वयल्यान जे उलयल्या आनी जे भायर आयलां हाज्या वयल्यान कळटा की हे दिस इज टोटल इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार। आनी म्हाका दिसता अत्यंत दुखाची गोष्ट आसा की हे गोंयकाराचे पयशे टॅक्स पेयरांचे पयशे कशे उदकान व्हांवयतात ते। हांवें सकाळी ट्वीट मारला आनी थंय हांव वचून आयिल्लो की पळयलें अक्षरशः ते वायट दिसता की शेनवारा जाल्लें इनॉग्रेशन त्या फातराक जी फुलाचो हार घातिल्लो ती फुलां सुद्दां अजून भावना, फुलां सुद्दां आसा तशी आसा। सो हाज्या वयल्यान कळून येता की हे सरकार इज टोटल करप्शन। गांजे
पंचायतीच्या अंडर येता हो प्रोजेक्ट उदकाचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हे खंय पयर शेनवाराक सीएम येवन इनॉग्रेशन केलां वॉटर फिल्टर खंय केलें पंपींग हे पंपींग उदक जावन सांकळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 पंचायतीक उदक वचपाचें वो 10 कोटी खर्च करून पयर शेनवार आयतार सोमार मंगळार बुधवार आज 4 दीस जाता हो पंप कोसळ्ळो आनी हाजेर जर काम करताले कामगार बिमगार पडून गेले कोणाक जबाबदार आतां सकाळच्यान आमी लोक पावले हांगा अजून PWDचो मनीस ना WRDचो कोण मनीस ना आनी त्या लेबरांक विचारल्यार सांगता कोणाक कोल्हापुराक सांगला कोण कोल्हापुराच्यान येवपाचो आसा खंय हांव म्हणटा BJP सरकार PWD मिनिस्टर जागे जायात काल तुमची कला अकादमी कोसळटा असले 10 कोटीचे पर शेनवाराक इनॉग्रेशन केल्यात पंप हाऊस कोसळटा कमिशन 40% म्हणल्यार तुमकां राग येता आनी हे कितें दोळे मुखार दिसता ते कितें पोर्तुगीजांनी बांदिल्ले ब्रीज अजून कोणी जाणटेले सांगता ते ब्रीज अजून बरे आसात आनी आतां दिसाक एक बिल्डींग दिसाक एक ब्रीज दिसाक असले पंप हाऊस कोसळपाक पावल्या हे कितें हो लोकांचो पयसो लोकांचे जे तुमी टॅक्स घेता वाडोवन टॅक्स घेता हे असो वेस्ट करतात आतां तो रिनोवेट करतले किंवा परत टेंडर काडटले परत कमिशनां परत बांदतले परत कोसळटले हो उदकाचो फ्लो इतलो खबर आसतना हो असो बंद आनी पडप हो वेस्ट आज आमी थंय पयला थंय इनॉग्रेशनाचो फातर बांदिल्लो ताची फुलां सुद्दां वचून बाबडी काळी जावन टटटटीत आसा आनी तुमचो पंप हाऊस कोसळटात BJP सरकाराक सांगतात जागे जायात लोकांचो पयसो आसा तो असो वेस्ट करनाका इव्हेंटाचेर वेस्ट करनाका लोकां पर्यंत पावयात तो पयसो किंवा दुर्दशा आज तुमी पळयता आमी आहा गांजा उजगांव जो हांगा पाणी पुरवठा करपाक एक पंप बसयल्लो 10 कोटी मोडून खर्च केल्लो हांगा की वेळिंग्या सुर्ला आनी पाळी ह्या गांवांत पाणी पुरवठा करपा खातीर हो पंप बसयल्लो वराक 4 लाख उदक तो वयर काडटालो आज तुमी तेजी हे परिस्थिती पळयता 4 दीस पयलीं हेजें उद्घाटन जाल्लें आनी हो आयज हांगा उदकान पडोन तुंबलेलो आसा बांदून दवरला सगळे कडेन दोरखंडान ताका बांदून दवरला म्हादय न्हंय मोठ्या प्रमाणान उदक हांगा येता आनी तेणी करून तो पंप पडलेलो आसा सीएमाक हो एक दुसरो झटका आसा काल कला अकादमीचो एक झटको पडलो आयज हो दुसरो झटका आसा विधानसभा चालू आसा आनी हे प्रत्युत्तर तांकां दोळे मुखार दिसता आज उदगांव काँग्रेसची जी नेते आसा मनीषा उजगांवकर यांनी भारतीय जनता पक्षाचेर आरोप केला सरकार जो इव्हेंटूच करता अशी त्याची म्हणणे आसा आज तुम्ही पळयता की आतां हेका परत कितलेशेच कोटी खर्च जातले की हो काडून परत वेवस्थीत बसोवपाक तो पर्यंत गांजा पाळी उजगांव ह्या भागांत तरी पाणी पुरवठा सद्याक स्टॉप उरतलो गोमंतक टीव्हीच्यान एकनाथ खेडेकर तेरेखोलच्यो दोनूय फेरी मोडिल्ल्या कारणान त्यो मार्गार लोकांच्या सेवेक येवंक पावंक ना त्यो सारक्यो करप चालू आसा बेगीनूच दुरुस्त करून ह्यो दोनूय फेरी मार्गार हाडपाचो आमचो यत्न आसा अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें फेरी बंद पडला ती ह्याच कारणा खातीर की जे वादळान भितर एक सायडीन वारो येता आनी तातूंतल्यान रेंव येवन थंय पडटा आनी एक फेरी रुतली ती तेजो फॅन आनी कितें बिगाड जालो आनी परत तेजेर फेरीचेर येतलो जर जाय जाल्यार मार्ग मोखना तातूंत भितर ते काम चालू आसा आनी आयच्यान ती फेरीवेट सुरू जातली आमी कितें करपाचें ते उपाय योजना केल्ली आसा जे रुतलेले आशिल्ले फॅन बी ते हे केल्ले आसा कळ्ळें परत पुरवरात आयच्यान फेरी सुरू जातली सो हे 4 दीस आमी ते काम करताले उगव्याच्या तेरेखोल न्हंयत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप बंदी करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला ह्या विशीं थळाव्या लोकांनी मंगळारा पुलीस आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन सादर केलें रेंव काडपाक उच्च न्यायालया कडल्यान बंदी आसतनाय लेगीत रातच्या वेळार उगव्या वाठारात चोरयांनी रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसा न्हंयतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडिल्ल्यान शेतांचेर तांचो वायट परिणाम जाता देखून थळाव्यां मदीं भिरांत उबरासल्या आणि आम्ही कंप्लेंट लेटर दिवपाक येयले रिगार्डिंग इलिगल सँड एक्सट्रॅक्शन जे चालू आसा त्या संदर्भात कारण हेचो खूब जर मार कोणाक बसता आसत आमच्या तालुक्यान जाल्यार तो गोवा जो आमचो गांव आसा ह्या गांवाक बसता खुबशी बागायती झाडां शेती आयज न्हंयन कोसळिल्ली आसा आनी हे जर धूप जी जाल्लेली आसा ही न भरून येणारी नुकसाणी जाता आनी ताका लागून खंय तरी आयज ते स्टॉप जावपाक जाय खंय तरी रातच्या काळोखान चालू आसता कोणाक न कळत जे चालू आसता ते बंद जावंक जाय
त्या संदर्भात कंप्लेंट लेटर घेऊन आम्ही सबमिट करपाक येयले. आता हे खातीर न्ही जवळ लागीं सारी सादारणपणान 10-12 वर्सां तुमी अशीच निवेदनां दितात, अशेंच मोर्चा घेवन येतात, म्हणल्यार तेजेर कांय हें जायना, अशेंच फुडें चलतलें काय म्हणटा. एक्चुअली फाटली तुमी सांगला तो बरोबर, फाटली 10 वर्सां किंवा त्यापेक्षाही जास्त वर्सां जाली आसतली. निवेदनां वेळोवेळी दिली, वेळोवेळी आवाजय तेचेर उठयलो. आमी उद्याच्या गांवांत हेचेर मोर्चाय हाडलो पेडणे ह्या संदर्भाचेर आवाज जागृती करपाक, पूण ती खंय तरी थांबोंक ना. पूण आतां खंय तरी हायकोर्टान तेची दखल घेतलेली आसा. ती खरीच आमची जमेची बस. कोर्टान दखल घेतल्या कारणान आयज खंय तरी बाउंड आसात गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसात तेची ती ऑर्डर फॉलो करपा खातीर. ती जर खंय तरी जर ऑर्डर फॉलो करता आसतना जर लॅप्सीस उरतात जाल्यार ते नजरेन हाडून दिवपाचें काम म्हणून आयज आमी स्पेशली येयले. फुडें काय घेतले एक्शन तुमी एक्शन जर ते आमी कोर्टाक व्हरून कळयतले, कोर्टाक आमी दाखोवन दितले की ही इलिगल जर चालू आसा जाल्यार ती कशी चालू आसा ती दाखोवन दितले. मागीर तेचेर फुडें कितें तो ऑनरेबल कोर्ट आसा तो निर्णय घेतलो. म्हणजे इम्प्लिमेंट जायना ती हें हय ती रातच्या काळोखान जर चालू आसता हेतून मेजर हो जो म्हणजे इलिगलिटीज असल्या कारणान ती ओपनली तर आसचीच ना. कसली इलिगलिटीज आसता ती खंय तरी नजरे आडच चलता. सो हो काळोखाचो रातचो एक फायदो घेतलो वयता. त्याच्या संदर्भान फुडें कशें वचोंक मेळटा तें आमी पळयतले आनी ताका लागून ते मागीर कोर्ट जो आसा न्यायाधीश जो आसा तांच्या लक्षांत आमी हाडून दिवपा खातीर प्रयत्न करता. सांगेच्या दाबाळ वाठारांत एका 30 वर्साच्या बायलेचेर हात घातिल्ल्या दुबाविताक सांगे पुलिशेन मंगळारा राती उसरां अटक केली. पुलिसांनी सापळो रचून 2 वरां भितर आरोपीक ताब्यात घेतलो. मजगतीं पुलीस स्टेशनाचेर सांगेचो मंत्री सुभाष फळदेसाय पावलो. पुराय प्रकरणाची तांणी चवकशी केली आनी आरोप्याचेर कडक कारवाय करतले अशें आश्वासन दिलें. ना पोलिसांक इमिडिएटली म्हाका जेन्ना कळ्ळां तेन्ना आमी हें केलें. पोलिसांनी कितें केलें, तेजें नांव खबर नाशिल्लें, फक्त फर्स्ट नेम खबर आशिल्लें श्याम. श्याम म्हणून कितें आसा ते कुडचोरे पोलीस स्टेशन बाकीच्या पोलीस स्टेशनाचेर PIन इन्फॉर्मेशन धाडलें की श्याम म्हणून ताजी जर कितें हिस्ट्री आसा पयलींची ही ताजी काडपा लायली आनी ताजे वयल्यान तांकां श्याम म्हणून एकटो मेळ्ळो आनी ताजें घर आसा तें करमणे म्हणटा तें गांव, सावर्डे करमणे म्हणटा तें गांवां भितर. पोलीस थोडे त्या करमणे तांच्या घरा कडेन गेले. थंयच्यान तो पयले जर जाय जाल्यार गेले ते 6 दीस तो घरा कडेन आयलो ना. तो खंय तरी भायर आसा म्हणटा हो घरा कडेन पावलो ना. म्हणटकच तो एक सिद्ध जालो की हो घरा कडल्यान भायर आसा आनी तो जावपाक जाय हांगाच. आनी ताजे नंतर पोलीस सिवील ड्रेसान भितर हांगा दवरले फॅक्टरी कडेन ज्या जाग्यार तो रावतालो. त्या जाग्याचेर जेन्ना तो परत एक फावटी ताका एखादे हें आसा पळय न्ही, संशयीत आसा, एक्यूज आसता काय एखादे खबर नासतली काय खबर आसतली म्हणून न्ही, तो परत ज्या रावताले त्या जाग्याचेर भितर सरता तेन्ना ते फॅक्टरीचे इतर कामगार आसात तांणी धरलो. पोलीस थंयच आशिल्ले, इमिडिएटली पोलिसांच्या ताब्यात धरलो आनी तशे रितीन तो आतां मेळ्ळो आसा. सो प्रिलिमिनरी ताणें आतां पोलिसांक सांगलें आसा की आपुणूच तो म्हणून. फाल्यां कोर्टान कितें जाता तें पळोवया, पूण आतां परत एक फावटी PI आयिल्लो आसा आनी ते हें करतले इन्वेस्टिगेशन. ताजे नंतर आनी हें पळयतले. हांव आसा सांग्यार पोलीस स्टेशनार आनी आयज हांगा एक धक्कादायक घटना घडली. दाबामळ सांगे हांगा एक बायलेचे फाटल्यान एक फॅक्टरीक काम करपी जो लेबर आसलो तो लागलो आनी तिचेर रेप आनी तिचो मर्डर करपाचो प्रयत्न केलो. मागीर जे गांवचे लोक आसा तेणी येवन खंय तरी ते बायले साल्वार केली आनी तिका हांगा हॉस्पिटलाक हाडली. तिका जखमी लागल्यो, तिका हॉस्पिटलाक हाडून एडमीट केली. आतां जे पोलिसांनी मोठी एक्शन घेवन 2 वरां भितर ते जो संशयीत आसा ताका अरेस्ट केलो आनी ते पोलीस स्टेशनार हाडला. तशेंच ही खबर आयकून हांगचे स्थानीक आमदार तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय पोलीस स्टेशनार येयले आनी तांणी चवकशी केली आनी मिडिया कडेन उलयतना तांणी सांगिल्लें की जो आरोपी आसा ताका कडक पनिशमेंट दितले आनी जो फुडलो ह्या आरोपी बद्दल इन्वेस्टिगेशन आसा तें करतले. तशेंच पोलिसांक तांणी दाद दिली 2 वर भितर ही केस क्रॅक केल्ले बद्दल. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. कला अकादमी स्लॅब कोसळिल्ल्या प्रकरणाक लागून कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचेर आरोप करचे न्हय अशी तिवरे वरगांवच्या ग्रामपंचायतीच्या वांगड्यांनी स्पश्ट केला. फाटली 5 वर्सां जाली प्रियोळचो आमदार सातत्यान काम करता. आपल्या मतदारसंघात कसलोय प्रकल्प पुराय जाता मेरेन तातूंत लक्ष घालता अशें तिवरे वरगांवच्या ग्रामपंचायतीच्या त्या वांगड्यांनी स्पश्ट केलें. असेंब्ली स्टार्ट जाले आनी असेंब्लीन तुमी पळयता आसतले विरोधक जावं रुलींग सुद्दां कशें आमचे मिनिस्टराक जे आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा ताका टार्गेट करता. जी कला अकादमीचे आयज
रिपेर चालू आसा, म्हणजे अपग्रेडेशन चालू आसा कला अकादमीचे. आणि जो भाग पडला तो ते हितून कांय कन्सर्नूच ना. तो भाग फाटली 40 वर्सां जाली, 30 वर्सां जाली ते कन्स्ट्रक्शनाक, जेचेर CMन सुद्दां काल क्लियर सांगलेलें आसा. PWD मिनिस्टरान तशेंच आमचे माननीय आमचे CM काल थंय विजीट दिवन तेंच्यांनी एसेंब्लीक सगळ्यांक सांगलेलें आसा की तेजेर सामकी कठोर कारवाई जातली. जे स्लॅब पडला तेजेर सगळे तरेचे रिपोर्ट तेंच्यांनी मागल्या आणि ते रिपोर्ट म्हाका दिसता ह्या 18 दिसां भितर एसेंब्लीन ते दवरले. आणि खरेंच कोण भितर हें आसा ताका तेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाचें हे CMन ठरयल्लें आसा. पूण आयज वायट इतलें दिसता की आमच्या खंय तरी मिनिस्टराक आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जो आसा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो सांबाळटा, हेका लोक टार्गेट करता. टार्गेट कित्याक करता तुमी पळयता आसतले की फाटलीं 5 वर्सां जालीं आर्ट एंड कल्चर जे खातें ते सांबाळटा ते कितले बरे तरेन काम करता. आनी हेकाच लागून म्हाका दिसता खंय तरी ऑपोजिशन आयज आमच्या मिनिस्टराक टार्गेट करता. कित्याक ज्या वेळाचेर आर्ट एंड कल्चर खातें आशिल्लें इतल्या वर्सां पयलीं कोणाकूच खबर नाशिल्लें ह्या खात्यांतल्यान लोकांक इतलो जावं हे आमचे कलाकार आसा त्या कलाकारांक किंवा लोकांक इतलो तेजी संदी घेवंक मेळटा, फायदो घेवंक मेळटा. जेन्ना आमच्या मिनिस्टरान हे खातें घेतलें हातीन आनी काम करपाक सुरवात केली, सगळे गोंयभर लोकांनी तेजो फायदो घेतलो. आयज ते बरे तरेन ते खातें सांबाळटा. ती जबाबदारी दवरून आयचे गोंयच्या सरकारान जो आमचे CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें आयज आमच्या मिनिस्टराचेर दुसरी जबाबदारी दिल्ली आसा. आयज तेंचे कडेन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आसा. आयज बरे तरेन काम चालू आसा. तुमी पळयता आसतले आयज आमच्या गोंयांत नॅशनल गेमी येयल्ल्यो आसा. पूण खंय तरी हांव सगळ्या तुमच्या थ्रू लोकांक सांगूंक सोदता आयज जो आरोप जाता तो चुकीचो आरोप जाता. कित्याक आमचे मिनिस्टर कंटिन्युअस फॉलोअप करता. कसले बाबतींत तेंचे आसूं तेंचे स्ट्रिक्टनेस खूब आसता. दाबोळेच्यान एअर इंडिया गेली आणि आता इंडिगोय वचपाच्या वाटेर आसा. एका फाटल्यान एक विमान कंपनी आपली ऑपरेशन्स शिफ्ट करपाक लागली जाल्यार दाबोळेचो फुडार कितें असो प्रश्न उपराशीत आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान कॉलिंग एटेन्शन हाडिल्लें. पूण खंयच्याय परिस्थितीत दाबोळी बंद करपाक दिवचे नात अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. दाबोळे विमानतळा वयल्यान एकाय विमान कंपनीन आपले ऑपरेशन मोवपाचेर व्हरपाक जायना हाचे खातीर सरकारान पावलां उबारपाक जाय अशी मागणी आलेक्स रेजिनाल्डान केली. I am making a charge that MOPA authorities are pressing the naval authorities in Goa to see that they ask for the airport separately for naval base म्हणून. आणि आता GMR authorities तुगेले एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज ते प्रेस करताय आणि ते सांगू लायताय की आपणा जाय म्हणटी फॉर डिफेन्स यूज. हू इज गोइंग टू प्रोटेक्ट दीस? सगळे बरें आहा, कॅबिनेट बरें आहा, सगळे बरें आहा. हाऊ डू वी ट्रस्ट दीस पार्ट? दरेका सरकारान दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना हाची गवाय दिल्या खरी, पूण एअर इंडियान दाबोळे वयल्यान आपले ऑपरेशन बंद करून सरकाराचे आश्वासन पुरायेन फटीचे आशिल्ल्याचे दाखोवन दिल्ल्याचे आलेक्स सिक्वेरा सांगता. Air India has set the example. Yesterday I have read news which says 7 other international airlines have decided to go to MOPA. I have only one question to this government. I agree the government directly does not have a control over the issue, but governments have assured us that Daboli airport will not close down, and therefore I would like to know whether this assurance is just namesake or whether the government will take up this issue with government of India. दुसरे वटेन नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे परवानगे शिवाय एअर इंडिया शिफ्ट जावपाकूच शकना अशें दिगंबर कामत म्हणटा. फाल्यां नौदळान हो एअरपोर्ट मागलो आनी संरक्षण मंत्रालयान तांकां तो दिलो जाल्यार दक्षिण गोंयच्या लोकांचें कितें असो प्रस्न दिगंबर कामतीन विचारला. एअर इंडिया थंय शिफ्ट जावप, there might be role of some civil aviation department, because civil aviation आजा परमिटा शिवाय किंवा परमिशना शिवाय एअर इंडिया will not go there. फाल्यां समज जे एप्रिहेन्शन आसा की फाल्यां समज विचारले ताणें नवीन सांगलें आमकां हो एअरपोर्ट जायत म्हणून आनी सेंटरान समज काडलो आनी तांकां दिलो जाल्यार what will happen to the people of South Goa, what will happen to the commitment given by the central government? जाल्यार GMR कंपनीचो धंदो वाडोवपाक सरकार सामको नेटान काम करता खंय असो आरोप विजयान केला. GMRक जितो दवरपा खातीर दाबोळेक मारपाचो यत्न चलिल्ल्याचे विजय सांगता. सरकार 30% GMR कडेन घेता बिफोर टॅक्स
अशें जर जालें जाल्यार GMR कॅनॉट कम्पीट विथ दाबोलीम एट ऑल. दॅट इज वाय गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू किल दाबोलीम. GMR जितो उरपा खातीर दाबोलीम मारूंक सोदता स्पीकर सर. सरकार, आमचो सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू सॅक्रिफायस दाबोलीम. आनी हे कित्याक सॅक्रिफायस करूंक सोदता? आज युजर फी म्हणटा ती दाबोलीक फक्त 500 रुपया आहा. दर दाबोलीम सॅक्रिफायस केले मोपा विल बी द हायेस्ट युजर फी इन द कंट्री. सगळ्यान मोपा म्हणटा वापरपाक अनअफोर्डेबल जातलें. आनी तातले तातूंत बाब मोविन गुदीन जो ते म्हणटात टचान आहा सेंटरा कडेन, ताणें आनी एक मदीं फार मारला. GMR कंपनी खंय दाबोळे विमानतळ बंद पडपा खातीर दबाव घालता, सरकाराचोच मंत्री माविन गुदिनोन आरोप केला. ज्यो फ्लायट ऑलरेडी थिंगा लँड जातात त्यो आतां मोपा डायवर्ट करप हें जावपाक जायना. देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दॅट, आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळा तशें हे GMR पळय आसा, इट इज अ प्रायवेट पार्टी. इवन दो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा गेट्स रेव्हेन्यू 37% रेव्हेन्यू आमचो, तरी आसतना ते प्रेशर घालता. आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळा ते प्रमाणे म्हाजे जायते मित्र आसा नेवीन सुद्दां, ते म्हणटा आमकां नाका, आमकां सिव्हिलियन एअरपोर्ट ऑपरेट जाल्लो जाय, दाबोलीम उरलो जाय. सध्याक दाबोळे वयल्यान खंयची ना खंयची विमान कंपनी आपले ऑपरेशन बंद करपाक लागल्या. देखून दाबोळे विमानतळाच्या फुडाराचो प्रस्न उपरासला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आश्वासन दिल्ले असले तरी लेगीत दाबोळे विमानतळ बंद जातलो की ना ते येवपी काळूच थारायतलो. Especially we'll write to the aviation minister once again. आणि खंयचीच फ्लायट एक्झिस्टिंग फ्लायट जी आसा पळय न्हू ही शिफ्ट करूं नाका. आमी परत म्हणजे टुरिजम मिनिस्टर एंड मायसेल्फ आय हॅव रिटन अ लेटर फॉर द एविएशन मिनिस्टर विथ द ओपन स्काय पॉलिसी. अंडर ओपन स्काय पॉलिसी न्यू इंटरनॅशनल फ्लायट्सची परमिशन मोपा इंटरनॅशनल मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर दिवच्यो. एक्झिस्टिंग फ्लायट जी आसा पळय न्ही ह्यो शिफ्ट करपाक परमिशन दिवचें न्ही. सो दॅट वन्स अगेन आय पर्सनली इंटरवीन करता आनी हांव खंयचीच फ्लायट जी आसा ही शिफ्ट करपा खातीर तांकां परमिशन दिवं नाका इतकें स्ट्रिक्टली सांगता. तांच्यांनी नवीन कतार आसतले खंयच्यो ज्यो फ्लायट्स नवीन येवपाच्यो आहा त्यो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर येवनी. जाता तितके बेगीन हांव आसतलो, मिस्टर माविन, रोहन, हे कंबायनली एविएशन मिनिस्टर एंड फॉर द डिफेन्स मिनिस्टर हांची मिटींग करून तांकां कन्विन्स करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.